नमस्कार. गोमंतक टीव्हीच्या साश्टी कार्यावळीत तुमच्या येवकार. हांव सुशांत गोगाल म्हजी सांगाती गौरांग प्रभू मळकर्णेकार तुमचे मुखार घेवन येतात नवे अपडेट्स. आनी सद्याक एक नवी अपडेट आसा ती म्हणजे गोंयांत परतय आमी म्हणपाक चल्ला कितें काय म्हणून. कारण गोंयांत ह्युमन ट्रॅफिकींग इतलें वाडपाक लागलां. स्पेशली बांगलादेश आनी हातूंत भायर कडल्यान चलयो हाडून हांगा ह्युमन ट्रॅफिकींग जाल्यार काल अशीच एक केस मडगांवां रेल्वे स्टेशनाचेर उगडले. मडगांव रेल्वे स्टेशन म्हणजे हाजी जर फाटली जर हें केलें की एक बांगलादेशांतली चली तिका खंय पयलीं अशी बांगलादेशाची कंप्लेन तयार जाल्या तातूंत भितर तिका कितें तरी घुवळेचें वखद दिवन तिका बेशुध्द केली. तिका पयलीं कलकत्त्याक काडली, मागीर गोंयांत काडली, गोंय साकून परत कलकत्त्याक व्हेली. तिका परत आपल्या घरा कडेन वचपा आशिल्ली तर तिका त्या हातूंतल्यान सुटून ती काल ट्रेनीन गोंयां येताली. सो हाजी म्हायती अर्ज ह्या संस्थेक बांगलादेशाच्या तांचे कावंटरपार्टा कडल्यान थंय मेळटकीर काल तिका ताब्याक घेवन काल तिका रेस्क्यू केल्या. सो हे जर पयले हाजे पयलीं अश्योच बांगलादेशाच्या आनीक 2 चलयो पेडण्यां हे केल्ल्यो आनी तांकां प्रोस्टिट्युशनाक वापरलेल्या. ह्या चलयेच्या आतां प्रोस्टिट्युशनाक वापर जाल्यार काय ना तें अजून कांय येवंक ना. पूण ही जर सगळी जर परिस्थिती पयली सद्याक ट्युरिस्ट सिजन स्टार्ट जाल्लो आसा आनीक एकच 1 म्हयन्याक अशी 3 प्रकरणां उघडकीक आयल्यात. 2 पेडण्यां आयल्यात, 1 मडगांव. सो हे जर पळयल्यार ही स्थिती परत चिंता करपा सारकी. चिंता करपा सारकी. कारण फाटीं मदींच आमचे FRCO आशिल्ले तांणी खूब जाणांक जावं CID पुलीस आनी ते खूब जाण भायर बांगलादेशी जे हांगा रावताले इलिगली तांकां डिटेन केल्ले आनी मागीर तांकां मुखार तांचो प्रोसेस चालू आशिल्लो. आतां हें नवें प्रकरण सद्याक दे आर नॉट वायल्ड, दीस आर विक्टिम्स. एक सिद्ध जाता हातूंतल्यान की ट्रॅफिकींग चालू आसा आनी हें ट्रॅफिकींग चडशें गोंयांत जाता. हें एक उदाहरण आसा. ह्या चलयेचें हें जर उदाहरण म्हणजे जी केस इन्फॉर्मेशन मेळ्ळा तातूंत ही चली एक 3-4 म्हयन्या पयलीं अशेंच करून फटोवन ती बाजाराक वताली खंय थंयच्यान ती ना जाली अशी कंप्लेन बांगलादेशाक नोंद जाल्ली आसा. ताणें हें केल्लें आसा. सो तिज्यो ते चलयेचें वर्शन अशें आसा की तिका आपल्याक इंडियेक कशें हाडली खबर ना. जेन्ना ती आपल्या म्हणटा जाग आयली तेन्ना आपल्याक कलकत्त्याच्या एका बंद कुडीक आपल्याक सामकें कन्फायन करून दवरिल्लें आनी थंयच्यान तिका गोंयांत हाडली अशें तिचें आसा. आनीक अशेंच म्हणजे अर्जाचो जो अरुण पांडे हाजे कडेन हांव उलयलो तो म्हणटा की अशें करून अशें हांकां एक तर अशें करून फटोवन हाडप किंवा बरें काम दिता म्हूण फटोवन हाडप आनीक तांकां हांगा वेश्यावेवसायाक. सो ही परिस्थिती हांगा गोंयांत वाडपाक लागल्या. म्हणजे अशें करून हाजी फाटली खुबशीं प्रकरणां आसतलीं की भायली हातूंतल्यान जावं आसाम आसतलें, मिझोराम आसतलें, ह्या हातूंतल्यान तांची गरिबीचो फायदो घेवन तांकां हांगा हाडली वता आनी तांकां मागीर वेश्यावेवसायाक लायले वता. तांकां सांगता की कामां धाडटा तुमकां आनी परिस्थितीक लागून ती कामाक लागून हांगा येतात आनी हांगा मागीर तांचेर तुका ट्रॅफिकिंगाक वापरतात. अशी प्रकरणां खूब आयली आसा. आनी एक उदाहरण न्यू आसा. आनी एक तुका एक 3-4 म्हयन्या पयलीं नॉर्थ गोवा कशेंच अर्जाच्या साका लागून एक युगांडाचे चलयांक हांगा कशें हाडटात आनी तांकां हांगा मागीर हाका कितें आमच्या वेश्यावेवसाय कशें ते उघडकीक आयिल्ले. सो ह्यातूंतल्यान थोड्यो चलयो बेंगलोर सांपडिल्ल्यो, थोड्यो चलयो गोंयांत सांपडिल्ल्यो. सो ती म्हणून सुकणटी अशी आशिल्ली की तांकां युगांडांतल्यान हांगा तुमकां हॉटेल वेवसाय हातूंत भितर काम दिता, थोड्यांक नर्सीचें काम दिता अशें सांगून तांकां गोंयांत हाडिल्ली. गोंयांत हांगा दवरतकीर तांकां गोंयांत दवरून गोंय मेन अड्डो तांचो आनी गोंयांत साकून तांकां वेगवेगळे कडेन धाडटाले. सो एकले हाका बेंगलोर धाडले. ते बेंगलोर ते उघडकीक आयले. थंयच्यान बेंगलोर साकून बेंगलोर पुलिसांनी आमचो गुन्यांव नोंद जातकीर ताणें गोंयांत स्टार्ट केलें आनी गोंयांत हो सगळें रॅकेट आसा ते उघडकीक आयले. बरोबर. सो आनीक हें आसा की आतां गोंयांतले जाल्यार महाराष्ट्र आनीक दिल्लींतल्यान मोठ्या प्रमाणाचेर चलयो गोंयांत हाडून तांचो वापर त्यो मेन म्हणजे तांची गरिबीचो ते फायदो घेतात, जावं तांची परिस्थितीचो फायदो घेतात आनी त्यो मागीर हांगा गोंयांत हाडटात आनी हांगा एक टुरिस्टीक डेस्टिनेशन तुवें सांगिल्लें तशें आतां सिजन एंड म्हणजे हांगा मोठ्या प्रमाणान ट्युरिस्ट येतात भायले आनी ते आतां डायरेक्ट म्हणटात लडकी किधर मिलेगा अशें. म्हणजे तांचो फायदो घेवन सगळो हांगा हो ट्रेड ह्युमन ट्रॅफिकींग चालू आसा आनी हांगा सगळ्या कंट्रींतल्यान न्ही भायल्यांनी बी तुका टुरिस्ट येतात. सो हांगा तांकां एक इंटरनॅशनल मार्केट, गोवा इज अ इंटरनॅशनल हब्स बाकी सगळें. तशेंच हे ह्युमन ट्रॅफिकिंगाक आतां ते मुखार येवपाक लागला. सो
हे जर पळयलें हाजे कडेन जितले गंभीरतायेन पुलीस किंवा बाकीचे लोक एक बरी आयडेंटिफाय थोडी तरी आयडेंटिफाय जातात. खुबशे जाणांक अशे पुलिसांनी धरिल्ले आसात. जावं हरमल आसतले, आरंभ तुजे अंजुना आसतले, वागातोर आसतले, शिवोले ह्या बेल्टांके बी खुबशे पुलिसांनी धरिल्ले आसा. आतां कालचेच काणकोण एक एग्जांपल जर घेतलें, काल ती फॉरेन नॅशनल एक रावताली तांचे कडेन सी फॉर्म ताणें भरले नाशिल्ले. सो पुलिसांनी रोखडी कारवाय केली की मुखाल्ली कांयच हें जावपाक पावलें ना. ती एक बरी गोश्ट आसा. सगळेच वायट उलोवन म्हणून येना, पूण हातूंत भितर पुलिसांचे मातशें आनी एक्स्ट्रा संक्री जाल्यार चड बऱ्याक पडटा. ना हाजेर एक जो सगळ्या एजन्सीज एकठांय जावन एक तरेन जो काम जावपा आशिल्लें तें वचून जालें दिसता. तें जायना, तें बरोबर आसा. कारण एजन्सीज सेपरेशनान काम करतात. सगळी जर एजन्सी एक बरोबर आयल्यो, जावं IB आसतली, तुका लोकल पुलीस इंटेलिजन्स आसतले, गोवा पुलीस आसतले, तुगे क्रायम ब्रांच आसतले, हांणी जर एकठांय टीम वर्क केलें जाल्यार हें सामकें स्टॉप करपाक जाता. कारण सेंट्रल जे एजन्सीज आसात ताजी जर मदत घेतली जाल्यार हें इजी क्रॅकडावन करपाक इजी जातलें मातशें. सो आतां हें प्रकरण आसा काल जें जाल्लें तें आमचे मडगांवचे ह्युमन ट्रॅफिकींग विभाग आसा, जे आमचे सुदिक्षा नायक PI आसा ते पळयतात. ताणें आतां त्या काल ते चलयेक रेस्क्यू करून शेल्टर होमाक दवरिल्ले आसा. सो फुडलो प्रोसेस ती म्हणटात की तिका आतां सगळे तिचे फॉर्मेलिटीज करून शी वील बी डिपोर्टेड बांगलादेशाक धाडपाचें. अजुनूय तिका तिजो वापर सेक्स स्टडी खातीर जाल्लो काय कितें तें अजून भायर मुखार तपास जातले तेन्ना कळून येतलें न्ही कशें. सो आनीक एक आमी सदांच फाटले 5-6 दिसाक आमी ही गोश्ट आमचे ह्याच माध्यमांतल्यान हाडल्या, ती म्हणजे मडगांवांतली ही 17 लाखाची अफरातफर जाली ती. आनी काल आमचो मडगांवचो नगराध्यक्ष दामो शिरोडकार हाणें म्हणलां की आमी ती पयशे आहात ते रिकवर केले बगत रावचे नात ताणें म्हणलां. पण आज नवो डेव्हलपमेंट म्हणजे आतां योगेश शेटकार भितर ते पुलीस कस्टडीक आशिल्लो, ताका आज ताजो तपास काबार जाल्ल्यान किंवा ताजो रिमांड 14 दिसांचो रिमांड काबार जाल्ल्यान आतां ताका ज्युडिशियल कस्टडीक जाय. ज्युडिशियल कस्टडीक धाडप म्हणल्यार फकत पुलीस कोठडींतल्यान जेलीक धाडप इतलो अर्थ न्ही. हाजो अर्थ ज्युडिशियल कस्टडीक केन्ना एक्यूज जाता म्हळ्यार ताका परत तपासा खातीर पुलीस हाडपाक शकनात. बरोबर. सो हाजो अर्थ असो की पुलिसाचो ह्या प्रकरणाचो तपास बंद जाल्लो आसा. आतां हे पयशे येतले खंयच्यान? पयशे येतले म्हणल्यार आतां नगराध्यक्ष पयले दिसा साकून सांगता जेन्ना घोटाळो कट जाल्लो आपूण हे पयशे रिकवर करतलो, पूण आज पर्यंत कांय पयशे एकूय रिकवर करपाक जालेना. जे 3 लाख ताणें भरिल्ले ताचे सोडून आनी कांयच जालें ना. तातूंत भितर आतां पयशे कशे येतले हें पळोवपाक जाय. ते अजून म्हणटा की ते म्युन्सिपालिटी आमी लिगल ओपिनियन सोदता ताजें कशें करपाचें. दुसरे वटेच्यान ताका जर टर्मिनेट करपाक जाय जाल्यार ताका कामांतल्यान काडून उडोवपाक जाय. ताचे कडेन अनेक ताजेर हें आसात, लूपहोल आसात, ताणें केल्ली मिस्टेकी आसात, पूण ताजेर म्युन्सिपालिटी पांगरून धापून आज पर्यंत ओके आसा. कारण एक म्हणटा जेन्ना अशी गजाल जाता तेन्ना एक हें जाता हे पयशाचे कार्ड ताणें केले कितें अपहार केलो हे पावले खंय हे योगेश शेटकाराचे हातूंत भितर जावना. म्हणजे एक हे आयले की 3 जाणांचें नांव घेतल्यात आनी हे घेतल्यात, पूण ताका लिगली हे काय ना, अर्थ काय ना. किंवा जर ताणें घेतिल्ले आसले कोणें तांकां हाडून चवकशी करपाक किंवा तांकां अरेस्ट करपाक तेंय जावना. सो हे फकत नांवां केल्यात, आवट जाल्यात, पूण ताजे मुळासक पावल्या जाता. सेम तन्वी वस्ताचे केसीक तेच जाल्या की ताणें तन्वी वस्तान इतले आतां 1.5 कोटी पावण 2 कोटी जर हे केल्ले ते केले खंय. बरोबर. तो अजून ट्रेस मेळना. जर गेलो खंय गेलो तो जर ट्रेस मेळना जाल्यार रिकवर जातलें. रिकवर कशें जातलें? रिकवर जावपाचें ना. दुसरी गजाल म्हणजे म्हाका दिसता मडगांव पुलीस आनी एक केस योगेशाचेर दिल्ली, जी फेक फायनान्स कंपनी ताणें काडिल्ली, ताकाय बी केस केल्ली, ती एकट्यान केस केल्ली आसा. ती अजून म्हाका दिसता रजिस्टर्ड जाल्लो, ताजोय तपास जावपाचो आसा. सो हांगा सगळें उरता तें हांगा. आतां एक गोश्ट मडगांवा खातीर, मडगांवकारा खातीर बरी आसा ती म्हणजे हे जे फेस्ताचे ह्या वर्साची जी फेस्त आशिल्ली आतां पयर चालू जाल्यात काबार जाली, त्या फेस्ताक दामो शिरोडकारान सांगलें की हे फेस्तांतल्यान आमकां 32 लाख ऑड कितें पयशे आयिल्ले आसात. आनी आमी एक अशी सिस्टम केल्ली की त्याच डिपार्टमेंटांतलो हे थंय उरतलो. अमकेच मार्केट इन्स्पेक्टर हेच हो कारबार पळयतले आनी आयच्या दिसाचें जें कलेक्शन आसा तें आयच्या दिसाक जो पर्यंत तिजोरी घालना तो पर्यंत ते कोणाक ऑथॉरिटी दिल्या ते हाका वचपाक मेळपाना. सो तो अपडेट जालो सिस्टमीचेर तेन्नाच ताका तें मुखाल्लें वचपाक मेळटलें घरा आनी ताजे मागीर मुखाल्लें दुसरे दिसाचें. सो हे करून म्हणटा सिस्टमींग आमी सगळें केलें आनी हायकोर्टाची गायडलायन्स सगळें फॉलो करून म्हणजे टॉयलेट, डस्टबीन, कचरो खंय कलेक्शन करपाचें, कितें करपाचें हें सगळें फॉलो करून आमी ह्या वर्साक सारके 7 दिसाक 32 लाख जमा केल्ले आसात आनी ते म्युन्सिपालिटीचे ट्रेजरीक आयिल्ले आसात. ही एक बरी ही बरी गजाल, ही बरीच गजाल. आनी अशेंच जावचें बी. पूण मेन म्हणटा तें फाटल्यान जर कितें फाटले जर कितें घोटाळो जाल्लो आसा
घोटाळो कोणें केलो तो बरो आहा पूण आतां करपाक कोण दिलो घोटाळे केले ताणें 1000 घोटाळे केले ना ते बरें आहा म्युन्सिपालिटी कोण दिले आनी जर कोणें करपाक दिलें ताची डिसिप्लिनरी एक्शन जावपाक नाका जावपाक जाय आशिल्ली मेन म्हणटा ती कोणें केलो पळय ताचेर अजून पर्यंत डिसिप्लिनरी एक्शन जालीच ना ताका फक्त सस्पेंड करून ताका सस्पेंड म्हाका दिसता काबार जाता आतां जे हातूंत आसा ज्युडिशियल कस्टडी पूण ताचे मुखाले स्टेप कांयच ना ना मुखाले स्टेप म्हणटा ते सस्पेन्शन जालें तेन्ना ताची इन्क्वायरी बसोवन हे करून तो फुडें वचपाक जाय प्रोसेस लॉंग प्रोसेस दॅट इज ओके फकत ताजें एकच हें करपाक जाय की तो तांचो सस्पेन्शन काळात तो रिपोर्ट जालो ना म्हणून ताका हें करपाक जालो कितें आमचे बटर्स करपाक जालो ते म्युन्सिपालिटी कित्याक करना ते अजुनूय म्युन्सिपालिटी कारण सांगना बरोबर सो हे जर सगळें जर पळयलें जाल्यार एक दिसता की मडगांव म्युन्सिपालिटी म्हणजे जितले ओपन आसा ताजे परस धापिल्ले भरपूर कितें आसता ते दाखोवपाक सोदना पिशाचें सॉंग घेवन कशें करतात तशें म्हाका दिसता म्युन्सिपालिटी आतां करता सो आतां आमी म्हणटात तशें हे हाजेर जे कोण आनी हातूंत अधिकाराचेर आसात तांणी हाजेर आतां वाट कशी करून दिवपाची ती पळोवपाक जाय आनी एक हातूंत भितर आनी एक अजापाची गजाल म्हणटा सत्ताधारी गटान जर हें केलें जाल्यार ओपोजिशनान ओपोजिशन वोगया म्हणजे थंय आमगेले हाजेर स्टेट लेवलाचेर ओपोजिशन ओके आसात आनी हांगा सामकें सायलंट आसा सो हें जर पळयलें जाल्यार आमी सदांच म्हणटा तशें जाता कितलेय मुख्यमंत्र्यान म्हणून ते फकाणाचेर वचपाक शकता भिवपाची गरज ना भिवपाचीच गरज आसा आनी आतां खरें तर मडगांवकारांनी भिवपाची गरज आसा आनीक आपले पयशे खंय गेले हे आतां मडगांवकारांनी म्हाका दिसता प्रत्येकान ते म्युन्सिपालिटीक वचपाक जाय आनी विचारपाक जाय पयशे खंय पावले काय म्हणून ते केन्ना येतले काय म्हणून हे जेन्ना मडगांवकार कट्टले तेन्नाच ही म्हाका दिसता म्युन्सिपालिटी जाग्यार येतली इतलेंच म्हणून आमी आमची चर्चा थांबयतात सगळ्याक देव बरें करून खंय रावात गोमंतक टीव्ही